गोंय जाता लॉजिस्टिक हब ग्लोबल टुरिस्ट डेस्टिनेशन कॉन्फरन्स टुरिझम केंद्र. प्रधानमंत्री उलयलो. मडगांव विकसित भारत विकसित गोवा रॅली. 1330 कोटींचे प्रकल्प चाली. अंतरिम बजेटात इन्फ्रा उदरगतीचेर भर. उर्जेच्या मळार भारताची तांक वाडटा. 2045 मेरेन उर्जा वापर दोबरात. बेतलात इंडिया एनर्जी विकाचे उक्तावणाक प्रधानमंत्री उलयलो. 2035 मेरेन 60% सौर आणि पवन उर्जा वापराचे नदरेन गोंय मारता पावला. मुख्यमंत्री म्हणटा उर्जा मळार भारताक तांकीवंत करूंक गोंयचो आसतलो मोठो वांटो. मंत्री गोविंदाचे कथीत ऑडिओ क्लिप व्हायरल. सरकारी अधिकाऱ्याक उजरायलो. गायी उतरांचो फार. तवडकराचे नावान शबय. अधिकारी म्हणटा कमिशनराचे कानार घालता. जीएसटीचो पंचायत पालिकांक फटको. येणावळ पडली. 12 वर्सां उपरांत राज्य वित्त आयोगाचो रिपोर्ट. 50 कोटी अतिरिक्त फंड. 10 कोटी हवामान बदल फंड दियात. सरकाराक शिफारशी. गोंयचे 2017चे विधानसभा वेंचणुके वेळार वादग्रस्त भाशणाची केशीत केजरीवालाक काडिल्ले समन्स रद्द. फेरविचार करचो. हायकोर्टाचो म्हापसा जेएमएफसीक सल्लो. सरकारी कर्मचाऱ्याक भेश्टोवपाचे प्रकरणात गोंय काँग्रेसीची कला संस्कृती मंत्री आड पुलिशेक कागाळ. नेत्रावळी तोडवांत रानात चरपाक गेली 4 गोरवां सोंपली. गोरवाकार म्हणटा बिबट्याचो हल्लो. राना खात्या घेता सोद. गोरवांचो पोस्टमॉर्टम. गोंय सरकारान मिरामार दर्यादेगेर सी फूड फेस्टिवल घडोवन हाडपाक हायकोर्टात घाला अर्ज. सुनावणी आज. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 2 नवे कोविड दुयेंती. एक्टिव्ह केशी 9. देशात नव्यो केशी 124. एक्टिव्ह केशी 1508. झारखंडात सोरेन सरकारान जिंकलो विश्वासमत थाराव. 47 आड 29 मतांनी जय. इराणान भारतीया खातीर विजा मुक्त पॉलिसी केली जाहीर. ही सूट फक्त पर्यटकांक. शिकूंक वा कामा धंद्यातल्यांक विजा सक्ती. औरंगजेबान मथुरा कृष्ण जन्मभूमी संकुलाचे देवूळ मोडून बांधली मशीद. एएसआयचे ITआयत नमूद. हिंदू पक्ष पुरावे दवरतलो कोर्टा मुखार. कर्नाटक काँग्रेस सरकाराचो आज दिल्लीतल्या जंतर मंतराचेर केंद्र सरकार आड निषेध. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान मागला मंत्री आणि खासदारांचो तेंको. मध्य प्रदेशात फोगाच्या कारखान्याक उजो. स्फोट जाल्ल्यान 11 जाणांक मरण. 60 जखमी. वंदे भारत रेल्वेचे जेवणात मेळावो जाल्लो. पॅसेंजर तिडकलो. रेल्वेन मागली माफी. मेहरौलीत 600 वर्सां पोरणी मशीद मोडली. थळावे म्हणटात दुसरी परत बांदची. स्थिती आसा तशी दवरची. दिल्ली कोर्टाची ऑर्डर. लष्कर-ए तैयबाच्या आतंकवाद्याक अटक. दिल्ली पोलिसांनी निवृत्त आर्मी ऑफिसर रियाज अहमदाक केली अटक. पाकिस्तानाच्या ISI खातीर हेरगिरी केली म्हूण रशियातल्या भारतीय एम्बसीच्या कर्मचाऱ्याचेर आरोप. 7 फेब्रुवारी मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी. शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते निफ्टी 22,005. सेन्सेक्स 72,411.